गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेता। तर आयच्या दिसा गोंयांत खंयच्यो घडामोडी जाल्या त्यो जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन। सध्या पुराय देशभर नवरात्रीची धूम चालू आसा। नवरात्री उत्सव व्हडा दबाज्यान चालू आसा। ह्याच धर्तरेचेर म्हणजे नवरात्रीच्या दिसांनी देवीक पुजले वता आनी ह्याच धर्तरेचेर गोंयांत जे पोसके भुरगे घेवपाचो जो आंकडो आसा तेतून चलयांचो आंकडो चड आसा अशें एक अहवालांतल्यान स्पश्ट जालेलें आसा। गोंयांत फाटल्या 7 वर्सांत 128 भुरग्यांक पोसके घेतिल्ले, तातूंत चलयांचो आंकडो चड आसा। चिल्ड्रन इन इंडिया ह्या अहवालांतल्यान हे सगळे सांख्यिकी आनी कार्यक्रम हातूंतल्या चिल्ड्रन्स इन इंडियाच्या अहवालांतल्यान हे सगळे उक्ताडार आयिल्ले आसा। त्याच बरोबर पयलीं जे अशें मानताले की चलो भुरगो जन्माक येवप म्हटल्यार श्रेष्ठ, हे खंय तरी जी ही परंपरा चलत आयिल्ली ती खंय तरी आतां ही बंद पडून गोंयकार जे आसा किंवा हेर राज्यांनी सुद्दां लोक सुजाण जाल्लेले आसा अशेंय म्हणूं येता। त्याच बरोबर नवरात्राचे आतां उत्सव एकूच दीस उरिल्लो आसा, ताका लागून जे पणजे गुजराती समाजा वतीन जो दांडिया उत्सव व्हडा प्रमाणांत जिमखाना हांगासर जातालो, तांच्यांनी आतां निमणो जो गरबा तांच्यांनी लायव्ह गरबा दवरिल्लो आसा तो म्हटल्यार ताळगांव कम्युनिटी हॉलांत तांच्यांनी दवरिल्लो आसा। पणजे राधाकृष्णाच्या मंदिरांत तांच्यांनी दुर्गा देवीची स्थापना केल्ली पयल्या दिसा, त्याच्या उपरांत तांच्यांनी तो गरबा उत्सव सुरवात केली थंय आनी थंयच्यान मागीर ते जिमखाना गेले। आतां हो निमणो दीस जो आसा थंय दुर्गा देवीची उत्तर पुजा जाल्या उपरांत ते ताळगांव कम्युनिटी हॉलांत तांच्यांनी हो आयोजीत केलेले आसा। तांच्यांनी सगळ्यांक आमंत्रण दिलेलें आसा, आवाहन केलेलें आसा की तांच्या ह्या गरबा लायव्ह शोवान तांच्यांनी येवचें। थंय तांच्यांनी वेगवेगळे स्पॉट प्रायजीस लेगीत दवरिल्ले आसा अशें तांच्यांनी आवाहन केलां। सर, गौरीशान आमकां नवरात्री विशीं तशेंच गर्ल चायल्ड एडॉप्शनाचो जो आंकडो वाडिल्लो आसा त्या विशीं बातमी सांगिल्ली आसा, ती सविस्तर 7 वरांचेर पळयात। आतां फुडें आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। आयज कॅबिनेट बसका जाली आनी हे बसकेक म्हत्वाचे निर्णय घेतले ते म्हळ्यार म्हजें घर येवजणे अंतर्गत जी सरकारी जमनीचेर तशेंच कमी जमनी वयले दर निश्चित जाल्यात आनी हाका मंत्रिमंडळान आयज मान्यताय दिलेली आसा। तशेंच दिव्यांग सशक्तीकरण विभागात नवी 28 पदां भरतले, हाकाय मंत्रिमंडळान आयज मान्यताय दिली आसा। सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात। तशेंच पिर्णा बार्देशांत मंत्री निळकंठ हळर्णकाराक आडोवन तांकां अपशब्द वापरिल्ल्यान आरजेपीचे मुखेली जे मनोज परब आसा तांचे आड कोलवा पुलीस स्टेशनांत गुन्यांव नोंद केलो आनी हे विशीं तांकां आयज कोलवाळ पुलीस स्टेशनांत हाजीर रावपाचे निर्देश दिले। ते प्रमाण मनोज परब आयज सकाळीं 10 वरांचेर पुलीस स्टेशनांत हाजीर रावन ताणें आपली बाजू मांडली। ताणें अशें म्हणलें की आपूण फक्त जे आपल्या मतदारसंघान जे रस्तो रुंदीकरणाक लागून जे प्रश्न उरिल्ले ताचेर जाप विचारपाक मुख्यमंत्र्याक प्रश्न केल्लो, मात अशा प्रकारे जे गुन्यांव नोंद करून लोकशाय दाबोवपाचो यत्न करतात अशे तरेचो आरोप मनोज परबान परतून केल्लो आसा। तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनांत पळोवच्यो। तेच्यान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसात। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज कदम महामंडळाचे बस चालक तशेंच कर्मचाऱ्यांनी पर्वरी महामंडळाच्या मुखेल कार्यालयार वचून एका दिसाचें उपोशण केल्लें आसा। 7th पे थकबाकी तशेंच दिसपट्ट्या पगाराचेर आशिल्ल्यांक नियमीत करचे अशा तरेच्यो हेर मागण्यो घेवन ते आयज पर्वरी मुख्य कार्यालयांत गेल्ले। तशेंच ह्यो आमच्यो मागण्यो पुराय करात अशें तांणी ह्या वेळार मागणी केल्ली आसा। तशेंच आतां आमी फुडें आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। आयज डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्स हांची पुण्यतिथी आनी त्या निमतान मडगांव जेन्ना नावेली मडगांव हांगा कार्यावळ जाली तेन्ना तांचें कार्य जें आसा तें केदें व्हडलें आसा हें जाणून घेवपाची गरज आयच्या तरणाट्या पिळगेक आसा अशें तेन्नाच तांकां ती खरी आदरांजली थारतली अशें मत जें आसा, अशें स्पश्ट मत भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी उक्तायलें। ह्या वेळार थंय लुईजीन फालेरो तशेंच हेर आमदार मंत्री आशिल्ले। तशेंच कुंकळे
भाजपाचे आदले आमदार क्लाफासिओ डायस हांचे पॅनलाची वांगडी जी आसा राजश्री गांवकर ही पाड्डे बारोडा पंचायतीची सरपंच पदाचेर वेंचून आयिल्ली आसा. तशेंच ह्याच पॅनलाचो आनीक वांगडी नतालिनो विसोस्कर हो उपसरपंच पदाचेर निवडून आयिल्लो आसा. तेन्ना सगळी आमी पंचायत वांगडी जी आसा ती एकवटान येवन कामां करतली अशें तेणी सांगिल्लें आसा. तशेंच हे आपले पॅनल वेंचून येवप म्हळ्यार हुकुमशाहीचेर मात आशिल्ल्याची खोस ह्या वेळार क्लाफासिओ डायस हांणी उक्तायली. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां सविस्तर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटले. तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार येता त्या 4 ऑक्टोबराक केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह गोंयांत येवपाचो आसा. देखून तांच्या हस्तुकी म्हाजें घर येवजणेचें उक्तावण जातलें अशें मुख्यमंत्री सावंतान माहिती दिल्ली आसा. देखून ही तशेंच आमच्या सब एडिटर आनी एंकरांनी ज्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो सविस्तर तुमी 7 वरांचेर पळयात. इतलें सांगून हे न्यूज रूम हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट हे लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारीपासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो अजून तसो प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात.